कोण तरी एक प्रायव्हेट स्कूल जावन म्हजी संस्था आनी हांव स्कूल चलयतां. जेन्ना त्या स्कुलान वेकन्सी जाता तेन्ना कोण तरी चेअरमनालो भाचो, सेक्रेटरीलो पुतोणयो आनी कोणाली धूव हांकांच थंय नोकऱ्यो मेळटा. तूं पॅटर्न काड, आय चॅलेंज यू. कोण ना कोण तरी कोणालो सोयरो आसता, कोणालो वशिलो आसता, कोणालो प्रायव्हेट स्कुलां भितर काय प्रायव्हेट वेळ सगळ्या हेच चलता. पण लोक प्रायव्हेट स्कुलान धाडटा भुरगीं. प्रायव्हेट स्कुलान धाडटा तरी आसतना धाडटा हें खरें, पूण तूं पळय प्रायव्हेट स्कुलांनी मॅक्झिमम सोयरे भरिल्लीं आसता आनी तांकां एक्चुली कांयच येना. ती जर खरेंच थंय बरे टिचर भरिल्ले तर आनी बरें. आतां प्रायव्हेट स्कुलान धाडटा जर प्रायव्हेट स्कूल बरी आसा म्हणून धाडटा अशें न्ही, लोकांक ऑप्शन ना म्हणून धाडटा. गव्हर्नमेंट स्कूल वायट आसात म्हणून प्रायव्हेट सरकारी स्कुलांचेर तांचो विश्वास ना थंय म्हणून धाडटा. दुसरो मुद्दो आसा मरे याची पयलीं तो म्हळ्यार माध्यमाचो. आतां माध्यमाच्या विशयाचेर आमी राजकारण केलें, निवडणूक लडयली, सगळें जालें, पण तिडो अजून सुटना. एक गजाल म्हाका क्लियर कट सांगात, कारण पेरंट्सांक दिसता की ही गजाल केल्यार आपली भुरग्याक बरी, सरकार खंय तरी राजकारणा भितर सांपडला आनी शिक्षकांक घडये पयल्यार तर खंयचो शिक्षक हाजेर उघडपणान उलयतना दिसना. अशी परिस्थिती भितर आमचो माध्यमाचो प्रश्न पावला. एज अ गव्हर्नमेंट तुमी कितें सांगतले, पेरंट्सांक कितें सांगतले आनी गव्हर्नमेंट म्हणून कितें स्टँड घेतले, काय हे राजकारण अशेंच खेळीत दवरतले? कांय कडेन सरकारची भुमिका अशी आसता की सगळे अधिकार जर सरकारच्या हातान असले तर सरकारचें डिस्क्रिशन आसता. जंय सरकारचें डिस्क्रिशन ना थंय पेरंटाचें डिस्क्रिशन आसूं येता, म्हजें मत. आतां समजा फुडें गेलो आपल्या भुरग्यान बाबा हाका वचचें, मेडिकला वचचें काय इंजिनियरिंगा वचचें काय खंय वचचें, हें डिस्क्रिशन पेरंटाच्या हातांत आसा. तें तांणी ठरोवप जर तांकां तितले मार्क मेळ्ळे जाल्यार, बरोबर. पण जेन्ना तें ना तेन्ना सरकारचें डिस्क्रिशन कित्याक की सरकार हो ताबेदार तुजी कला, संस्कृती, परंपरा हें जें कितें आसा ताचो. आनी थंय जेन्ना सरकार पूर्णपणे पयशे इन्वेस्ट करता तेन्ना सरकारचो अधिकार सांगपाचो की तुमी मातृभाशेंतल्यान शिक्षण घेवपा जाय, तुमकां आमी इंग्लिशींतल्यान दिवचे ना. तुमी जाय जाल्यार तुमी शाळा स्थापन कर, तुमी घेया, जशें पयलीं चलतालें. तुमकां आमी डिरेकग्नायज करना, तुमकां इच्छा जाल्यार तुमी वचा थंय, पूण तो तुमचो डेमोक्रेटीक रायट तुमी म्हणू नाका. कित्याक आमी अशें मानता की भुरग्याचें प्राथमीक तुमच्या सरकारा इज दीस पॉलिटिकली अफोर्डेबल टू युअर गव्हर्नमेंट? से दिस डायरेक्टली. सी अफोर्डेबल ऑर नॉट अफोर्डेबल, दिस शूड बी द करेक्ट पॉलिसी. I think even Mr. Kher will agree to it. तुमकां मुद्दाम कितें विचारता की when champions of industry say something about medium of instruction, whether it is mother tongue or non-mother tongue or English, at least parents will have some impact over them. What is your view on this? What is your experience? What is your study? We have found that in our school experiment, non-ethnic, non-Goan children performed better than ethnic Goan children in different schools. In our schools, non-ethnic children, in Goa's leading schools, ethnic children. But so if you give a good teacher, or if a teacher is governed well, promoted, encouraged, empowered, she will teach, maybe the child may learn in 3 mediums of instruction. A child can pick up 3 languages at the early age. But if your teacher is bad, then teaching in the mother tongue makes the child little better than teaching in a non-mother tongue. But what I appreciate is what Vishnu has said. Medium of instruction is not solely about learning. If it is about learning, then my technical argument says that he'll learn if you give him a good teacher. He'll learn German also. It depends on teacher and not the medium. Yeah. But what he talked about culture, heritage, what is Amchi Asmita. Now, if you want that to survive, then I would say yes, mother tongue should be the medium of instruction. Scientifically, primary education, tum kit dista, it should be mother tongue or it should be non-mother tongue or English? I would say, given the science of education. By the science of education, it does say that the mother tongue helps, and it does help to create affinity for your own culture that you have. So, if you are conversant, you're born with the mother tongue Marathi, you read Marathi in school, you keep on reading Marathi. I still read Marathi books. I think I love it. So you still appreciate Marathi literature, Marathi songs, poetry, films. But if I was to cut off, and I did about 5 years of Marathi, if I was to cut off and go into English, maybe I would have lost this this whole experience. म्हाका लास्ट सांगात, म्हजो वेळ सोंपला. सदांच म्हणटा सरकार की पॉलिटिक्स आनी शिक्षण मिक्स करप ना.
Yeah. Is it possible in our state to keep politics away from education? Can any regime do that? I think if any regime can do, this regime can. See, the threat of every politician, the conflict comes like this. If I try to regulate the teacher's work, the teacher influences so many votes. In Goa, there is not a single assembly constituency which is not threatened by 300 votes or 500 votes. Is it possible in any Goa under any regime? Under this regime, like I said, under this regime, You are hopeful. No, I'll tell you why. Because my chief minister says that I'm a karma yogi. Yeah. If he's a karma yogi, he's not looking to, continue another 5 years and another 10 years, then he can as well break the egg. Take this opportunity, break the egg. Yes. Take this opportunity, break the egg. शक्य असा म्हाका खरें सांगात, तुजे कडच्यान तरी स्पष्ट उत्तर जाय की शिक्षण राजकारणापासून पयस दवरून राज्य करप शक्य आहा तुमच्या सरकारान? ठरयलें जाल्यार शक्य आसा. ठरयलें जाल्यार सो तुका शुअर, यू आर नॉट शुअर वेदर ठरयलां काय ना म्हणून? ना ठरयलां. हां, शक्य आसा नक्की. हें जावपा ना. 300 मतां गेलीं, 400 मतां गेलीं. मताचो हिशोब मांडून हांगा कांयच उपयोग ना. पळय, शिक्षण हें अशें क्षेत्र की थंय मताचो विचार हो करप न्ही. जशें उदाहरण सांगलें, फावरान कोणाक टिचर म्हणून केन्नाच लावं नाकात. तो अनेक 4 पिळगी बरबाद करपाक शकता. हांगा बिकॉज दॅट टीचर हॅज टू परफॉर्म. तो अनेक 4 पिळगी बरबाद करपाक फावरान शकता. जाल्यार ताणें क्लासान सगळे पाठ घाले जाल्यार सगळे आमच्याच भुरग्यांची वाट लागतली. एक जनरेशन ना जाता. दुसरी गोष्ट की सुडान कोणाक कांय करप ना ह्या हातून. म्हणजे खुबदां आमचे हो मरे आतां मजा आयले सरकारान हाका धाडटा नेत्रावळी किंवा धाडटा काणकोणा अशेंय बीन खुबदां जाता वेवस्थेन. So we have to rise above these petty things and look at education. इतली ह्या हेजेर आमी हांगा थांबतात. विशय खूब व्हडलो आशिल्लो, अर्दवरा भितर सोंपोवप कठीण, पूण कांय फंडामेंटल प्रॉब्लेम्स आनी कांय फंडामेंटल सोल्युशन हाजेर आमी भासाभास केला. तुमी दोग जाण आयले कारण हो व्यू वचप जावं माध्यमाच्या विशयाचेर जावं किंवा प्रायमरी आनी सेकंडरी एज्युकेशनाचेर व्यू वचप, पालकां म्हऱ्या वचप आनी वेवस्थे म्हऱ्या वचप खूब गरजेचो आशिल्लो. तुमी आयले, थँक्स अ लॉट. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार.